सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो युखार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आयज मिसाची भेटेंत आमी मागतले हांव सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेशा हांगासर रावतली सगलीं आमची भावां भयणां देवान तांचेर किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. तशेंच आज मागूंक लायता आपल्या जल्माचो दीस विक्टर आल्वारीस, केफिरा रॉड्रिगीस, जारा मारिया फेर्नांडीस किरीत भाशेन ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. आज किरीत भाशेन आमची फिरगोजीन बाप्तिस्म घेता जारा मारिया फेर्नांडीस, फ्रांसीस आनी जमिला फेर्नांडीस हांची दू किरीत भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया आमचे फिरगोजीक 400 वर्सां बोत्तात. देवान आमकां आशिर्वादान भरून उदीक आनी उदीक आमी तयारीन जावंक सुफोड आनी जिवाड पवित्र सभा कशी जिवंक आमकां किरीत कृपा आनी बोड मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार. आयच्या सेवाधर्माचो विशय हो म्हजो मोगाचो पूत. देव आमचो बाप आनी आमी सोगलीं ताची मोगाची आनी अपुरबायेची भुरगीं. हें व्हड भाग आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां फावो जाला आनी ताची मोगाची भुरगीं म्हणटोच तो आमचो सगल्यांचो खूब मोग करता. देखूनच ताणें आमच्या मोगा आनी आमचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमचे पासत भेटयला. तर देवाची खोशी करून आमच्या जिवितांतलें पातक पयसावन देवाची मोगाची भुरगीं कशी जिवंक 2 दिसा ताच्या मोगान आनी आसन्यान वाडूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. आनी जायते पावटी देवाच्या मोगा सुशिरे आमी पयस गेल्या. देवाक आमी अणभवला पूण देवाचो मोग अणभवूंक आमी जायते पावटी विसरल्या. ह्या आमच्या चुकीच्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागून ताची काकलोती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोहिमेवोन देवा तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासणीक सोब मनीसांव न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगल्या आपल्या कोरण्यांनी भोव करून आपल्या कोश्टा मोना आनी पुनर्जिवनपणान तुज्या उगोणीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सोत आमचे मोतीन खोचोवंक ताणें कोश्ट मरोन सुसच्या आदीं तुवें ताका रुपांतर आयलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फॉर्मायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मोना आनी काळजां येती कोर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सैम दोमावंक आनी जेजू बरोबर कोश्ट मरोन सुसून आमच्या रुपांतराक ओंत्रिवंक रावंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान रासू चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोर्याच्या देसान वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बराबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्रामान एक वेदी उबारली. मागीर अब्रामान आपलो हात उखडलो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातान एक सुरी दवरली. पूण सोरेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन ताका उलो मारून म्हटलें, अब्रामा, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. देवदूत म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणां. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो न्हय. तेन्ना दोळे उबारून अब्रामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सोरेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गार्थान अब्रामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां, असो सोरेस्पर उलयता. हे भाशेन तुवें केलां देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरूंक तूं फाटीं सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. तुजी सोंसोत हांव मोडबाच्या नोखेत्रां पोरी आनी वेलेचे रेंवेच्या कोणया सारकी वाडयतलों. तुजी सोंसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक कालटो रावलोय देखून तुजी सोंस्तीची नांव घेवन प्रितुमेवेलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सगलीं बरोबर म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. कोणतीं दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताज्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकोर सोरेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोनीचो पूत. म्हज्या सांखलेर तुवें तोडून उडयल्याय. सोरेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सोरेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गां बिडी मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सोगले ताचे पोरजे मुखार सोरेस्पोर केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. बागयोंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटोच ह्या देण्या बरोबर सोगले हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात
तांचेर कोण तरी गाराणें करीत, देव जोर बोगसोणें दिता कोण तरी कास्तीचें फोरमोण मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत, तो न्हूच आमचे खातीर मेलो पूण मोन्नांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूं आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत ओपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 100 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवावेली लागीं धोवी करूंक जायना तितली. हिमावरी धोवी फूल जाल्ली आनी मोसेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तो 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोसेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकडो आसलो. ते भिवून कांपलोले आनी एका कुपान तांचे सावडी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जिवंत जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा हानी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. सगळीं म्हणुया. इगोर्जेन लोक हा ते भाशेन म्हाका दिसता फकत 4 जाणां म्हणटात. परतून एकदां म्हणटा, आयकात. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. आयकूंकूच ना. सगल्यांनी व्हडल्यान म्हणचें बरोबर. जिव्या बाबा भयणीनो, आमची शेडेमोडाय एक बार म्हाका अचंबीत जाता. म्हणजे म्हाका तुमचे एके भाशेन बोगसोणें दिवचें, तुमची काकलूत करची, अजाप जावचें, कितें सजमना. पूण मिसाक आमी आयल्यात. शेडेमोडाय तर आमच्या जिवितान आसो लूक वॉर्मनेस कित्याक शिरी पडना. आमी जिवाड पवीत सोबाऱ्याच्या दिसाक ओ म्हजो आपुरबायचो पूत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. रिमा म्हूण एक चेडू आसलें आनी आपल्या तरणाटे जिवितान जायतें वायट तें करतालें. जायतें वायट करता आसतना तें आवय बापायक आयकनासलें. एका दिसाक आपलो जीव सोंपोवंक तें गेलें. ताणें चिंतलें, नाका म्हाका आनी जीव. आनी अशें सोंपोवंक वेता आसतना ताका आपली इश्टीण मेवली आनी इश्टिणीन सांगलें, कितें करताय? ताणें म्हणलें, आपल्या जिवाची म्हाका वीट आयल्या. हांवें विखाडी वखदां घेतली, पोटदुवारपण सगलें केलें. हांवें वायट उतरां, सगल्यो चिट्यो हांवें पळयल्यो, सगलीं चलचित्रां हांवें पळयलीं. म्हाका जिवीत नाका, म्हाका जिविताची वाज आयल्या. आनी अशें आसतना आपले जिविताचें समर्पण देवाक करचें सुवातेर देंवचाराक आनी सैतानाक करूंक तें वेता आसतना ह्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, एक रितीर आसा तरणाट्यांचो, तातूंत तूं यो आनी पळय.
आनी रिमा गेले आनी थंय ताणें म्हणलें तूं मोशी आपुरबायची धूव ह्या उतरांचेर नियाळटालो तो यादनीक ताणें ताका बरे तरेन समजायलें आपलें जिवीत कितलें म्हत्वाचें हाचे विशीं रिमांक गोमलें रिमान खिरीत भाशेन एक बरें कुमसार केलें परतून घरा आयलें पूण त्याच ते खिरीत भाशेन पागेराक सांपडलें पूण इश्टिनीन ताका म्हणलें तुजें जूं सोंपें आसा ओडू तुजें ओझें पूण तुका तें जोड दिसता दिसपोटी देवा लागीं समर्पण कर दिसपोटी मागणें कर दिसपोटी मिसाक यो आनी तुज्या जिवितांत जायत्यो आडकुड्यो आसात त्यो पयस जाल्यात आनी रिमान तशेंच केलें आज एक बरें तरणाटें कशें की फिरगोजीन तें वावुरता मगर भाऊ बीन आयच्या दिसाक वाचपा आमी घेतल्यात ती 2 दोंगरांचेर आमकां किरीत भाशेन मेळटा ह्या वाचपांनी पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन गेलां उत्पत्तीच्या बूक ऑफ जेनेसीस मोरिया दोंगराचेर अब्राम देवाक एक अर्पण करूंक वेता आनी शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा ताबोर दोंगराचेर जिसू आपल्या तेगा शिसांक घेवन वेता 2 दोंगर आनी दोनूय दोंगरांचेर देव किरीत भाशेन मनशा लागीं करार करता मनशा लागीं भासाभास करता मनशाक आपूण कितलो तांचो मोग करता हाचे विशीं दाखोवड करता मोरिया दोंगराचेर देव आब्रामाक म्हणटा तुजो एकलोच पूत इजाक ताका तुवें भेटून म्हाका होम कसो दिवचो यू हॅव टू सॅक्रिफायस योर ओन्ली सन आनी आमी जाणो जाणटे पिरायेर हो भुरगो ताका जल्मलोलो किरीत भाशेन आब्राम जाणटे पिराय आसा ताचें तें सगलें आपल्या जिविताचें सगलें सुफोड आपल्या जिविताचें सगलें दादूसपण ह्या भुरग्याचेर आसलें आनी देव ताका किरीत भाशेन ह्या भुरग्याक बोली कसो भेटोय म्हूण मागता आनी आब्राम बाबा भयणो एक भावार्थी मनीस देवाचे ही आज्ञेक तो खालती जावन ही आज्ञा पाडून मोरिया दोंगराचेर वेता आनी थंयसर आपल्या भुरग्याक इसाकाक बोली कसो भेटूंक तो तयार करता एक वेदी तयार करता आनी आपल्या भुरग्याक दवरता जेन्ना तो ताका मारूंक वेता देवाचो ताळो आयकून येता म्हणटा तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका ताका कसलेंच वायट करूं नाका तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा आनी देव ताका किरीत भाशेन ताचें समर्पण पळोवन हीज डेडिकेशन हीज फेथफुलनेस ताचो बावाट पडून किरीत भाशेन म्हणटा थंयसर एक मेंढरो आसा ताका घे आनी ताची बोली म्हाका तूं दी आब्राम भावार्थी मनीस आब्राम देवाक आपलें जिवीत समर्पण केल्लो मनीस आब्राम देवाक सगलें आपलें जिवीत ताणें समर्पिल्लें देवाचे आज्ञाक खरेंच तो राजी जाता आनी जेन्ना देवाक खालती जावन ताची आज्ञा तो पाडटा देव ताका सगल्या देण्यांनी भरता आनी उतरां म्हणटा सर्वेस्पर अशें तुका सांगता हांव आशिर्वाद घालतलो तुजी सोसोत हांव मोडबाच्या नोकेत्रां पोळी आनी वेळेच्या रेवेच्या कोणया सारकी वाडयतलो आय विल मेक यू अ फादर लायक द स्टार्स इन द स्काय एंड लायक द सँड ऑन द सी शोर आनी खरेंच बाबू भयणो आज अब्रामाची सोसोत म्हूण ह्या संवसारांत आमी आमकां पाचारता हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा देव जोर आमचे वाटेन आसा आमचेर आड कोण आसत इफ गॉड इज फॉर मी हू कॅन बी अगेन्स्ट मी आनी खरेंच तें कित्याक देवान आमचे खातीर आब्रामाक पासून इजाकाक बोली चडोवंक दिवंक ना पूण आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ताणें समर्पण करून ताका खुर्सार जिवेशी मारलो आमच्या पातकां खातीर God was so generous and benevolent that he gave his only son and भाग्यून पावलो काय बरें म्हणटा देवान विचून काडल्यान तांचेर कोण तरी गाराणें करीत कित्याक आमचे खातीर नुस्तो मेलो पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनवती ही इज प्लिडींग विथ द फादर फॉर अस टील टुडे आज पर्यंत हो देवाचो पूत आमचे खातीर देवा मुखार उबो रावन विनवती करता केदें व्हडलें भाग आमकां दॅट गॉड स्टील लव्स अस देव आजून पर्यंत आमचो मोग करता
आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू ताबोर दोंगरार वेता आनी आपल्या सांगाता तेगा शिसांक घेवन वेता पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवाक आमी जाणो हे तेगूय शीस म्हत्वाचें कित्याक म्हत्वाचें कित्याक पेद्रूक सुर्गीच्या राज्याची चावी दिली जुआंव जेजूच्या मोगाचो शीस जाकोब जाणें सगल्यो वस्तू जेजू मुखार येवन म्हणलें तूं पियेतलोय त्या पात्रांतलो हांव पियेतलो ताका ताणें विटनेस कसो व्हेलो आनी तुंय ताबोर दोंगरार जेजूचें रुपांतर जालें लोकलोकीत आनी थंयसर बरयल्लें आसा आपलें रूप बदललें आंगोसरां लोकलोकीत जालीं धोवी करूंक जायना तसलीं हिमावरी धोवी फूल जालीं आनी बाबू न्हू पेद्रू घाबरलो हें कसलें दर्शन ताणें जेजू बरोबर मोजेस आनी एलिजाक पळयलो मोजेसान शास्त्र दिलें आनी एलिजा सगल्या प्रवाद्यां मदलो पयलो प्रवादी जो प्रवाद्यांचो वडील कितें दाखोड करतालें की जेजू जावन आसा दोनी न्हय शास्त्राचो पूण दोनी सगल्या प्रवाद्यांचो आनी भाग्यून पेद्रू म्हणटा सायबा आमी हांगाच रावया 3 तोंबू तुका बांदता जेजू म्हणटा ना म्हजें कार्य हें न्ही संवसाराचें व्हडपण न्हय हांव संवसाराचें तारण करूंक आयला आय हॅव कम टू सेव द वर्ल्ड आनी जेजू म्हणटा कुपांतली एक जाप तांकां आयली बावतिजमाच्या वेळार जी जाप आयली परतून एकदां ओ म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात काय बरी बाबा भयणीनो देवाची येवजण देव आपल्या पुताक आमचे सवें दिता आपल्या पुताक बोली कसो चडयता आपल्या पुताक आमची पातकां निवारूंक त्या संवसारान दिता तुका आनी म्हाका एक कार्य आसा आमी सगलीं बावतिजमा वरवीं देवाचे पुतो धुवो आमच्या ह्या जिवितान आमी कशे तरेन जियेता तें आमकां विचार करूया जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी खरें चलता जाल्यार आमकां विचार करुया आज आमी जबाब कसो वाचला आमकां विचार मोरयेच्या दोंगरार आब्राम देवाच्या उतराक हालतो जालो आज ताबोर दोंगरार जेजून आपल्या शिसांक आपले मुखामोड आपले रुपांतर दाखयलें तुका आनी म्हाका दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांत तो जेजू येता आमच्या काळजांत कितलें आमच्या जिविताचें रुपांतर आमी करूंक तयार आसा आमच्या जिवितांत बाबा बिडनो जेजू सारके आमचें पातकी सोयब आमी देवाक समर्पण करूंक तयार आसा जेजू सारके अदीक आनी अदीक उपकारी आनी दिनवाशी काळजान जेजू सारकी आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत हे पातोक सोडून दिवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तयार आसा जेजूचें रुपांतर जालें आनी जेजून म्हणलें देवा ताणें म्हणलें पुनर्जिवन जायसर हें कोणाकूच तुमी सांगचें नात आनी बाबा भयणीनो तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली देवाची आज्ञा तुका आनी म्हाका एकामेकाचो मोग करात हांवें केलां तशें तुमी दुसऱ्यांकूय करचें हांव तुमचो गुरू जावन तुमची सेवा केल्या जाल्यार तुमी दुसऱ्यांची सेवा करची तुमचें जिवीत म्हजे खातीर न्हवसोचें म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता तशें जेजू म्हणटा ताची आमी मेंढरां जाल्यार कितले पावटी आमी ताचो ताळो आयकतात रिमान आपलें जिवीत न्हवसरलें आब्रामान खालती जावन देवाचें उतर पाळलें भाग्यून पावलो म्हणटा जरी तर देव जर आमचे वाटेन आसा म्हजेर आड कोण आसत आमी देवा सवे आसाव जाल्यार आमचेर आड कोण आसतलो रुपांतर जाल्लो जेजू आज तुका आनी म्हाका उलो मारता जिविताची नवसरणी कर आनी ताची सवें परतून यो जिविताची तुज्या जिवितान आसले पातकी सोयम आमी घेवन भोंवता हे पातकी सोयंबाचे झूज आनी अदीक देवाक तुजें समर्पण कर तेन्ना तुज्या जिवितान उदीक आनी उदीक बदलप येतलें तुज्या जिवितान उदीक आनी उदीक देवाच्यो वाटो तुका दिसची पडटल्यो हेंच करूंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा देवाचें बोड मागून घेवया
उबी रावया. आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर व्हडल्या ताड्यान म्हणुया. सोत मानता देवाक. सोड पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुना तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सुमावलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गांत चडलो सोड पदवीदार देवाच्या सुरांत बसलो दुयेंतां जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथॉलिक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी. वय दायजी भुरगीं देवाची आनी दायजी भावा भयणां क्रिस्ताची. ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातल्यो जाल्यार ताच्या कोश्टांची आमी भागीदारां जावंक जाय. आमच्या जिवितांतलें पातोक पयसावंक देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करून देवाची भुरगीं कशीं सांगातान आनी मोगान जिवंक आमची मागणी भावार्थान बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खूद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी तांची भुरगीं. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवा भाशेन देवाच्या भुरग्याचो मोग करूंक आनी तांकां देवाच्या मोगान वाडोवंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी तुमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कोऱ्या मोनान आनी काळजांत आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेची जेजू भाशेन सेवा करूंक तांचें कालीज मोन रुपांतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी देवाची भुरगीं आनी देंवचाराची भुरगीं हाचेरूच वळखून येता. जी कोण देवाची कोशे पोरमोणे जियेनात वो आपल्या भावा भयणीचो मोग करिनात ती देवाची न्हय. देवाची कोशे पोरमोणे एकामेकाचो राग पयसावून एकामेकाक बोगसून मोगान एकवटान जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरून तुमी सगलीं देवाची भुरगीं. कित्याक पवित्र स्नानाचे समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यात आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यात. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताक नेसल्या. आमचें जिवीत क्रिस्ता भाशेन जावन देवाक आमी मानवलोली जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. यार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मोहिमेवून देवा तुझ्या मोगाच्या आनी अपुरबायेच्या भुरग्यांनी ही थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्या. दोयीन आमकां आयक आनी आमकां गरज तें फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मिटवणे वेळार गीत घेवया. C10 पेज नंबर 32. C10.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमी मेळ्ळी आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दारांत सर्वेस मानून घेऊ. विस्वाशी देवा, तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवं आनी तुजेर विस्वास दवरून अब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या अपुरबायच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय. बोगोर उतरां चिंतना व्हडत्या मोगान आमच्या खातीर ताका खुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो अप्रिमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान खुर्साचे वेदीचेर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव, जावं तुजे चाकरेक आमचीं भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार कारसान तुका भेटोवंक आमकां बोड दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर काडयेन सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरोन मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेसून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवीत दोंगरार आपले मोहिमेचो पोरचोर तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती रितुमे थांबोनासतना तुजी किर्ती आमी परगोडटा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात नांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसुमानी पुरुषी मोठ्या तुवें आमकां सोडोई सोम्या संवसाराच्या सोडोनारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदूनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाची आपणायलोली भुरगीं अपुरबायचीं भुरगीं आमी दोन दिसाक देव आमकां आपल्या मोगान सांबाळटा इफ गॉड इज फॉर अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस हें मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज सामका येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पुडो दिवं नाका सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका श्री कुशी परमेतिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजूच चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या धर्माचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. काकलूच सरा देवा, तुझ्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पुसली देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या पोसनान आनी आमच्या काळजान बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कोर आनी आमी तुजी कुशी पाडूंक सदांच आयती, तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्या आयताराक इगोजेन धर्मदान जालां 27,370 कपेलांत 1,160, सगळे मेळून 28,539 रुपया. येता त्या आयताराक 2 मिसां. पयलें मीस 6:30 वाजता मांडावळ करपी माउंट कार्मल समुदाय देवसोवा पिकेन. दुसरें मीस 8 वाजता मांडावळ आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता. आयताराचे सदांचे पुरवी ऑब्लिगेशन मीस इगोजेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन सोनवाराक आनी दाबोली कपेलांत 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. 3 दिसांचो रितीर आयचे दिसाक किरीत भाशेन तो सोंपतलो. 10 वाजता आमी सुरू करतले ते 5 वाजता आमी सोंपयतले. मागता लोकां लागीं ह्या रितीरांत भाग घेवंक जाय ते फावटी आमी दुसरे कडेन वेता इगोजेन करता तेन्ना आमी सोडून दिता. आमच्या जिविताची नवसुर्णी करूंक बाबा भयणींनो आमी वावरुया. ह्या संदर्भान किरीत भाशेन 9 तारखेर मार्चाचे नायट विजील जातले आमचे फिरगोजेन रातचें 10 ते सकाळचें 5 वाजो पर्यंत. म्हणटकूच 10 ते 5 आमी नायट विजील करतले. सोनवार पडटा त्या दिसाक सोनवाराक दाबोली कपेलांत मीस आसचें ना. सुत्राय दोची म्हणटकूच आमी 10 ते 5 वाजता मीस हांगासर जातलें सकाळचें आनी उपरांत लोक घरा वेतलो. आमचीच फिरगोजेन बाबा भयणीनो जनरल कन्फेशन 29 तारखेर जातली मार्चाची. म्हणटच सुत्राय दोची आमचे फिरगोजेन 4:30 वाजता पाद्री भाव येतले. तुमी सगल्यांनी 4:30 ते 6:30 पर्यंत हांगासर येवची म्हूण आमी मागता. दाबोली कपेलांत 5 वाजता आमी सुरू करतले. हांगासर 4:30 वाजता. 20 तारखेर मार्चाचे लेंटन तियात्र फारिजियो 7 वाजता आमचे इगोजेच्या आंगणांत जातलो. समुदायाचे जमाती येपुरी 25 तारखेर आयचे दिसा सिनेन समुदाय माटवे सुकुरिना गामाच्या घरांत 6:30 वाजता. 27 तारखेर सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट राहुल मेंडीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 26 तारखेर सेंट एंथनी समुदाय जिना फ्रांसिस्का तवारीस हाच्या घरांत 7 वाजता. 3 तारखेर मार्चाचे माउंट कार्मल समुदाय देवसोवा पिकेन सेबी पेरेरा हाच्या घरांत 5:30 वाजता. जॉयंट मिटींग आसतली दोनूय कॉन्फ्ररीची बॉम पार्थ आनी इमाकुलाद कोर्सेसांव 3 तारखेर मार्चाचे दुसरे मीस जाल्या उपरांत. अजेंडा सांतूस पासूस मॉन्डी टर्सडे गूड फ्रायडे आनी इस्टर हांवें कशे तरेन समारंभचे हाचे विशीं ते डिस्कशन करतले. कसलोय विशय आसल्यार तुमी मागीर थंय विचारूंक जाता. पंचायत नोटीस ग्रामसभा मिटींग आसा 9:15 सुरू जातली. डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेले आसा आयचे दिसा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर पल्स पोलियो आसतलो किरीत भाशेन 3 तारखेर मार्चाचे ल्हान भुरग्यांक 5 वर्सां पर्यंत. म्हणटच पल्स पोलियो बुथाचेर वचचें. लिजन ऑफ मॅरी आसीस परब 3 तारखेर मार्चाचे 3 वाजता वास्कोचे फिरगोजेन. DYSC रिट्रीट युथाक किरीत भाशेन 3 तारखेर मार्चाचे तुमी नांवां दिवची म्हूण ते मागतात. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सव्यासो आनी सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगलीं बरोबर फिरगोज गवडी सोबे खातीर मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणत. सुर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान तुजो पूत चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवडीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत
सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवडीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले. फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी बाबार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवडीक सभा पोंदूच स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयतें मन खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. शेवटा गीत घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28.